स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ली पंगडान फुटबॉल सर्तीत नेरुल SC 2-0 अशें हारायले। राया पंचायत खेळामळार जाल्ले 50वे कस्टोडियो मेमोरियल गांवा भितरले फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत दवर्लीच्या स्पोर्टिंग क्लबान प्रवेश केला। पहिल्या सत्रात नेरुलान वर्चस्व गाजयले, पूण देव सांगेलकार आनी आकाश बाणावलेकार हांचे वरवीं गोल करपाची संद चुकयली। जाल्यार SC दवर्ले पंगडाचो जॉर्डन मिरांडाकय गोल करपाची संद मेळ्ळी, पूण ताका यश आयलें ना। 30व्या मिनटार विलियम नियासोन दवर्ले पंगडाक आघाडी दिली। उपरांत रिव डिकॉस्तान दुसऱ्या सत्रात दवर्ली खातीर आघाडी वाडयली आनी हे पंगडान 2-0 अशें जैत जोडले। जाल्यार मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार दवर्लेच्या फ्रांसिस कोलासोक फावो जालो। पळयात काय रोमांचक डावपेच। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।